नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्या गोंयांत वेगवेगळे इश्यूज आसात. मागीर तो पयशांनी नोकरी विकती घेवं जावं, मागीर कोळशाचो प्रॉब्लेम जावं, बाकीचे कितलेशेच, मागीर भोमाचो प्रॉब्लेम जावं, कितलेशेच प्रॉब्लेम आसात. आनीक हाका सोल्युशन कशें मेळटलें हाजेर लोक सामके तिश्टत राविल्ले आसात. आनी ह्या सगळे फाटभुंयेचेर आज आमी आमचे कडेन चर्चा करपाक आपयल्यात ते दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यात फर्नांडीस. विर्यात बाब येवकार. कॅप्टन, एक म्हाका सगळ्याचे पयलीं एक सांगपाक जाय की पयले आय वील तुका तुजें अभिनंदन करता आनी मुजाय करता, बिकॉज आय एम अ सावथ गोवन वोटर. आनी म्हाका दिसता आमी कितलेशेच तेंपान आमी एक बरो MP निवडून हाडून दिला. आनीक जो वोकल आमचे प्रश्न मांडटा, ताका लागून तुजे कडल्यान मातशें चड अपेक्षा आसात लोकांच्यो. ताका लागून ह्या इंटरव्यूवाक आमी गोंयचे प्रश्न एज वेल एज हे आमचे नॅशनल लेवलाचे वचून ते कशें सोडोवपाक जाता हाजेर एक चर्चा करया की लोकांकय एक पिक्चर क्लियर जातलें. सो पयलीं हांव सुरवातेकच येता तो आमचो गोंयांत सद्याक जें कितें चल्लां तें पळयल्यार एज अ फायटर, एज अ आर्मी आमचो हातूंत भितर आर्म फोर्साक आशिल्लो मनीस, आनी एज अ आमचो खासदार आनी सगळ्याकय चड म्हणचो ट्रू गोवन, हें जर पळयल्यार तुका दिसता कितें गोंयकार म्हणपाक काळजाक धादोस दिसता काय मातसो हेशें दिसता गोंयकार म्हणपाक स्वता? पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमकां ह्या शिवार आपयलें म्हूण, आनी लोकांकूय गोंयच्या लोकांक सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की तांणी म्हाका पार्लमेंटान धाडलो एक ट्रस्ट करून की हांव गोंयचे प्रश्न थंय मांडटलो म्हूण. सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सो तुवें जे आतां प्रश्न विचारला वेरी इम्पॉर्टंट. आयज तर हांवूच न्ही, सगळे एक्टिविस्ट जावं, लोक जावं, थोडे लोक घरानूय आसा, जाणटे आसा, तांकां येवंक जायना, ते सगळे हे पळय लढाय मांडल्यात कित्याक तांचे भितर गोंयची भावना आसा. ते भितरल्यान मानता आमी गोंयकार, ऑर्रात गोंयकार. आनी यू हॅव टू लर्न. जे पळय जाणटे लोक आसा, जाणटे म्हणजे पळय थोडे फावट कितें म्हणटा न्ही, जाणटे म्हणजे जाणटे आनी म्हातारे डिफरंट. जाणटे म्हणजे जाणा, वायज, आमी तांचे कडेन शिकपाक जाय, आमचे वडील ते पळय. फाल्यां आमी आयज आसा, फाल्यां मरतले. एक कितें एक उतर आसा इंग्लिशीन, लेगसी. आमी कितें लेगसी दवरतले आमच्या भुरग्यांक? आयज तर आमी गोंयकार म्हणटा कित्याक आमच्या आवय बापायन, आमच्या शापाय शामायन, आज्यान, वडिलांनी हें गोंय दवरलेलें आसा. आयज आमचे नदरे फुडल्यान वी आर सीइंग द डिस्ट्रक्शन. आनी कोण डिस्ट्रॉय करता? तुमी म्हणा जशें लोकांनी म्हाका निवडून धाडला तशें हे हांगा MLA जावं सरकार लोकांनी निवडून हाडलेलो. जेन्ना निवडून हाडटा की तुमी बाबा आमकां टायम ना, आमकां काम धंदो आसा, आमची फॅमिली आसा, आमी तुमकां निवडून धाडटा. चल, पंचायतान जावं, एसेंब्लीन जावं, पार्लमेंटान आमचे जे प्रश्न आसा, आमची कामां आसा, ते तुमी हे मांडचे आनी आमचें गोंय, आमचें गांव सगळें सांबाळचें, आमच्या भुरग्यांक बरी नोकरी दिवपाच्यो आनी सदांकाळ एक बरें गोंय देवान दिलां कशें तें सांबाळून दवरपाचें. पण आयज उलटा जाल्लें आसा. ज्या लोकांनी सरकाराक निवडून हाडला तेच MLA डिलींग करतात फक्त पयशांक लागून आनी आमचे गोंयचे जमनी विकतात. आतां आमी म्हणटाले कितें, अरे कायद्या प्रमाणे कांय बंद करपाक जायना, कायद्या प्रमाणे ते विकतात. एट वॉट कॉस्ट? डेमोग्राफी चेंज जाता आमची. आमी जेन्ना म्हणटा हांव गोंयकार, गोंयकारा बरोबर गोंयकारपण येता. ते गोंयकारपण उरतले? कोण येतात हांगा? इंडियन लोक येता, नो प्रॉब्लेम. बट आमचो कल्चर आसा, आमची संस्कृती आसा, आमचे हेरिटेज आसा, ते गोंयकारपण म्हणटा, अस्मिताय आसा, ती उरची ना. कॅप्टन, लोक येतकीर आमच्या स्टेटीची इकॉनॉमिकल ग्रोथ वाडटली अशें दिसना तुका? इकॉनॉमिक ग्रोथ लेट अस, वी आर केपेबल न्ही. आमचे गोंयकार आख्ख्या वर्ल्डाक आसा, दोतोर आसा, इंजिनियर आसा. सिंपल घेवयात, व्हडले व्हडलेचे चड. आदल्या तेंपार इन गल्फ कंट्रीज आमकां आयकूंक येता की जे एरब लोक आशिल्ले, दॅट इज दॅट बूम, दॅट ऑयल बूम जाल्लें, ऑयल वॉज कन्सिडर्ड दॅट ब्लॅक गोल्ड ऑर कितें म्हणटा पळय तें, तेन्ना जे एरब तांचे त्यो
पॅलसी आसताले, व्हडले बंगले आसताले आनी एक खंय युरोपाकूय आसताले हॉलिडेजांक. ते ड्रायव्हर गोंयकाराक दवरताले, ट्रस्ट करताले. ओके. जाणा आपणाच्या फॅमिलीक तो ड्रायव्हर दवरतालो. आपणाच्या बायले भुरग्यांक तूं हांव ना तेन्ना पळय तांकां खंय सोडपाक जाय कितें. तांचे कूक गोंयकार आसताले, हाऊसकीपिंग स्टाफ बटलर गोंयकार आसताले. आख्खो वर्ल्ड तर आमकां पातयेतालो जाल्यार आमच्या गोंयांत आमचो सरकार आमच्या गोंयकारांक कित्याक पातयना. तुम्ही भायल्यान कित्याक वी वील ब्रिंग दॅट ग्रोथ, इकॉनॉमिक ग्रोथ. वेर इज द विजन. आयज म्हणटा अरे भायले ना जाल्यार दे वील बी नो ग्रोथ. हू सेज. आयज फॅक्टरी आसा. आय हॅव बीन इंटरॅक्टिंग विथ द इंडस्ट्रीज. खुबश्यो मिटिंगी जाल्या आमच्यो. आनी उलयता उलयता थोडे कंपन्यांनी सांगले वी आर हॅविंग प्रॉब्लेम्स, देर इज अ फियर स्ट्रायक जातले म्हण. कित्याक काय म्हणे स्ट्रायक. स्ट्रायक जाता जेन्ना वर्कर्स आर नॉट हॅपी. ते म्हणटा वर्कराची एक एकट्याची सॅलरी 60,000 70,000. बट म्हणपा लागले ते भायले वर्कर आसा पळय ते स्ट्रायक करता, गोंयकार करिना. हांवें म्हळें कम अगेन रिपीट म्हणे तूं कितें सांगता ते. सगळे कंपनीचे रेप्रेझेंटेटिव्ह बशिल्ले. दॅट इज ड्युरींग दॅट कॅप्टन्स 0 आवर म्हण हांवें स्टार्ट केला पळय तातूंत. ना म्हणपा लागले भायलो वर्कफोर्स आसा ते म्हणपा लागलो स्ट्रायक करूंक सोदता, गोंयकार करिना. हांवें म्हळें तूं एक वेगळो हे हाडटा हे कारण लोकांक दिसता तितले ते गोंयकार त्रास करतात काय म्हणून. हय हय. सो हांवें म्हळें तांकां घेतले कोणें. तुमी घेतले न्ही. आमचे भुरगे हांगा आसा, चेडे जावं चेडवां, आवय बापूय कश्ट काडटा, लोन काडटा, भांगार हाचेर दवरता, गिरवी दवरता, पयशे घेता फक्त भुरग्याक शिकोवपाक. तांची एक सपन आसता भुरग्याक कितेंय जाल्यार बरें शिकोवपाचें, आपणाचे स्वता पांयार दवरपाचें, बरो जॉब. आनी जाणटेपणार आमच्या तो कुयदाद घेतली. कॅप्टन जस्ट मातसो डायवर्ट करता. तुमी जॉबाचें काडलां म्हणून सद्याक जर आमचे पयशे दिवन गव्हर्मेंट नोकऱ्यो विकतात. एक 3 बायलांचें नांव फुडें आयल्या. आमचे हातूंतले कितें तें आमचे हे 3गूय जाण बायल्यो नॉर्थ गोवाच्यो. समथींग एक अशें दिसना की नॉर्थ गोवा कशी हें चल्ला काय कितें. सो एक म्हणटा हातूंत भितर तुका दिसता की दीस आर ओन्ली हे कोणाक धरल्यात त्योच आसात काय ताजे फाटल्यान आनी रॅकेट. चीफ मिनिस्टरूय नॉर्थ गोवाचो. ताका लागून हांवें तशेंय म्हणपाक जाता. हांवें 2 म्हयने पयलीं जेन्ना अंजुना आमी रातचे गेल्ले तर लोकांक खूब त्रास जातालो, नॉयज पोल्युशन, सोंसपाक जायना जालें. आनी हांवें खंय फेसबुकार पयलें आनी हांव ओग्गी गेलो आनी रावलो. हांव सांगूंक ना, ताणें वळखलो म्हाका आनी कितें. आनी मागीर हांव तांकां फूल फोर्स दिवन हांव म्हणलें आमी तुमचे बरोबर रावतले. तेन्ना हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो. जेन्ना ताणें विचारलें आयज पुलीस फोर्स कॉम्प्रोमायज, हांवें म्हणलें सगळे पुलीस फोर्स कॉम्प्रोमायज ना. बरे पुलीस ऑफिसर आसा, गुड मॅन इन युनिफॉर्म. आय हॅव बीन अ पर्सन इन युनिफॉर्म. आमी एका स्ट्रायक ऑफ अ पेन वी कांट पूट एवरीबडी एज कॉम्प्रोमायज म्हणून. बरे पुलीस ते आयिल्ले बरी सेवा करपाक, खंय ना खंय प्रेशरार येतात. बट देर आर सम कॉम्प्रोमायज मेन. आनी तेन्ना हांवें म्हणलें कशें भितर पावले कित्याक आमकां आयकलां कोण एक बायल खंय तिका पयशे दीत जाल्यार तुका पुलीस असो नोकरी मेळटा. मग खुबशे नॅशनल चॅनलांनी कॉन्टॅक्ट केले. हांवें म्हणलें इट इज युअर ड्युटी नाव टू फायंड आउट. मिनिस्टर उलयता ते बायले बद्दल सारकें सांगता. BJPचे मिनिस्टर, एका मिनिस्टरान कितें सांगलें, जेन्ना CM भायर गेल्लो टुरार खंय, ताणें खंय हे बायलेक फोन केलो, CM ना ते इकरा लायनमॅनाची जॉब मातशे प्रॉमीस केल्लें. ते बायलेन सांगलें खंय एका हाचेर इतले पयशे घेवन यो घरा म्हणून. हू इज टेलिंग? BJP मिनिस्टर इज टेलिंग. आमी म्हणिना, नाल्यार म्हणटले आमी एलिगेशन करता. आय एम नॉट नेमिंग दॅट मिनिस्टर. फाल्यां ताची कदेल वेतली. हय. सो नाव द थिंग इज आयज आमी पयशांनी जॉब विकता. वॉट टायप ऑफ पीपल वी गेट इन द सर्वीस. कित्याक जेन्ना एकटो भुरगो पयशे दिवन ताचे आवय बापूय खंयसान लोन काडटली, भांगार विकतली आनी पयशे घेवन म्हणटली घे हे ब्रायब घे तूं, घूस घे आनी म्हज्या भुरग्याक दी. मागीर तो भुरग्याक चिंतता म्हज्या आवय बापायन हें तो रिकवरी करूंक सोदता आनी तो ही गेट्स इन टू करप्शन. हांव सांगता तुका वास्को हें चल्लां. आमचे कडेन नांवां आसा. एक डिपार्टमेंटान 7 वर्सां जालीं एक मनीस आसा. सद्या नांव घेना. वी आर वर्किंग ऑन दॅट मॅन.
That man takes money, bribes, आणि मिनिस्टराक पावयता. When his son got a call in the government, 80 लाख मागले. From where did he give 80 lakhs? Okay. हे कोणे सांगलें? दुसरो एस्पिरंट आशिल्लो ताजे आवय बापायन सांगलें आमचे कडेन घडक ना म्हण. वी आर फ्रॉम बीजेपी म्हणपा लागलो. इतली वर्सां आमी बीजेपीक सपोर्ट केला, म्हजे कडेन घडना जालें. ताणें सांगलें आपूण एका MP गेलो, नांव घेना की 2 MP आहा थंय. MP गेलो, तुका खबर आसा म्हणपा लागलो आमी कशी घोवा बायलेन बीजेपीक डिवोट केला. तो म्हणपा लागलो कांयच करपाक जायना, म्हज्या हातान ना म्हणपा लागलो. सो तू बीजेपीचो जालो पासून जाल्यार तुका स्टडी ना. ओके, हे जर जालें तरी आसतना आतां हो येदो व्हडलो इश्यू जाला. आम आदमी पार्टी हेज तांचे स्टँड क्लियर केला, गोवा फॉरवर्ड स्टँड क्लियर. काँग्रेस अजुनूय हाजेर स्टँड क्लियर कित्याक जायना, क्लियर जायना? सी ऑफिशियल स्टँड जातलो म्हणल्यार हांव म्हजें सांगता. दीस पीपल जे धरल्या न्ही, दे आर स्मॉल फ्रायज. ओके. बिग फिशीज आर स्टील देर. ओके. आनी तो पळय बाबडो कोण मेला जीव दिवन. सी दिस केस हॅज टू बी हँडेड ओवर टू CBI. ओके. दूध का दूध, पानी का पानी. तो जीव दिला की ताका चडयला की आदी हे घडणें घडल्या. ओके. मंगोर जाल्ली एक थोडी खूब वर्सां जालीं. एकटो लोक उलयता एक MLAन बापायक चडयल्लो म्हण. हे अश्यो आसा, जावपाक शकता. सो दीस केस शूड बी हँडेड ओवर टू CBI. ते बारीक 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 कोण पळय आसा न्ही, पळय जेन्ना बँक कोऑपरेटीव सोसायटी नाल्यार बँक आसा तांचे ते पिग्मी कलेक्टर आसतात. ते बाबडे फक्त कलेक्ट करतात आनी दितात. व्हडले ऑफिसर आसतात मागीर. देन दे गो टू इन्वेस्ट. तोच एक प्रिंसिपल एप्लाय करीत जाल्यार हांगा कोणाक धरल्यान दे आर स्मॉल फ्रायज. ओके. देर आर बिग फिशीज. सीएम सांगता आनीक कोण आसा जाल्यार बेगीन आपणाशी या. I look at it differently. Is CM encouraging people to come that I will help, or CM wants to know कोण लीक करीत काय म्हण? I am looking from that point of view. की CMाक भंय लागला, अरे कोण म्हजें नांव सांगीत जाल्यार आनी कोण आसा. I am openly telling. Case has to be handed over to CBI. So you mean to say that all are hand in gloves? Hand in gloves. तूं जर कॅप्टन अशें म्हणटा जाल्यार CBI आमचे सेंट्रलाकय आमचो BJPच गव्हर्मेंट आसा. CBI कडेन केस दिवन कितें येतलें आउटकम येतलें? सी मच बेटर देन कांयच लोकांक कळना पळय तें. लोकांक सगळी खबर आसा गव्हर्मेंट इज इनवॉल्ड इन दीस म्हणून. ती बायल CMच्या घरा कडेन पावली आनी CM सांगता ना तूं कितें. आतां CM हॅज ओन्ली मेड दॅट स्टेटमेंट. दॅट मिन्स CM न्यू. CM म्हणटा न्ही आपणे म्हणे तिका तूं पयशे घेतले काय म्हण जॉब केले. दॅट मिन्स CM न्यू. वॉट डीड ही डू? देर एंड देर ही शूड हॅव कॉल्ड फॉर एन इन्क्वायरी. आनी एक हांगा सावथ गोवाक जे कितें असले स्कॅम जाला तातूंत भितर BJPचोच एकलो ऑफिस बॅरर इनवॉल्व आसा. हय. थोडे म्हाका दिसता 2 म्हयन्या पयलीं ही वॉज एक्युजींग द टॅक्सी ड्रायव्हर. नांव पिड्ड्यार केलें गोंयकारांचे पियेतात म्हण. ही इज ऑल्सो ताज्या अकाउंटान आयल्या खंय. सो दॅट मिन्स इट इज अ रॅकेट. ओके. नॉट अ सिंपल अशी वेले वयर एक 2-3 जाणांक पयशे घेतले. इट्स गॉन टू डीप. तो कॅन्सर जाल्लो आसा. ओके. ब्रायब कॅन्सर जाल्लो आसा. इट इज स्ट्रेट एट द चीफ मिनिस्टर्स डोर स्टेप. ओके. ते बायलेक तर कापासतात CMच्या घरान वचपाक. दॅट मिन्स शी हॅज गॉट एक्सेस. तुका आनी म्हाका CMच्या घरान वचपाक मेवता. एज एन MP आय वील हॅव टू टेक एन अपॉयंटमेंट. अजून हांवें घेवंक ना. बट हांव सांगता आमकां अपॉयंटमेंट घेवचो पडटलो. आय थिंक शी ऑल्सो विथ सम कोणाचे बरोबर CMच्या थंय शी डायरेक्टली वचत नाशिल्ले. दॅट इज ओन्ली वन्स. आनी कितले फावट गेले कोण तें आमकां खबर ना न्ही. सो ओके ही केस पण तूं म्हणटा तशें की तुका जर सारकें मुळा कडेन वतलो जाल्यार सामकें थरो इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. ऑर एटलीस्ट देर शूड बी अ रिटायर्ड जज हू शूड बी appointed to one man this to inquire into entire thing. As a MP, will you raise this question in Parliament? I will discuss with my party and accordingly we will
डू दॅट. कॅप्टन आनीक म्हाका विचारपाक जाय. आमी आतां कितें म्हणटात की गोंय येदें व्हडलें तो तुजें हें आसा आमगेलें पार्लमेंट आहा तो व्हडलो सारको ओशन. तातूंत भितर गोंयांतल्या सगळ्याच मेळून 2 लोकसभा 1 राज्यसभा 3 MP. तातूंत भितर यू आर इन द ओपोजिशन. तुका दिसता की गोंयचे प्रश्न पार्लमेंटाक बरे भशेन मांडप शक्य आसा कितें आसा? तुजो एक्सपिरियन्स कितें? पळय हांवें आतां 2 सेशनां एटेंड केल्यात आनी हांवें जाता तितले प्रश्न घाल्या. ओन्ली इन बजेट सेशन लास्ट काबार जालें तातूंत हांवें 33 प्रश्न घाले. आनी एक बरी सिस्टम म्हणजे कितें, तुका तर चान्स मेळना उलोवपाक पासून बिकॉज इट इज लॉट सिस्टम. तरी पूण युअर क्वेश्चन वील बी आन्सर्ड इन ब्लॅक अँड व्हायट बाय द मिनिस्टर, कन्सर्न मिनिस्टर. ते सगळे म्हाका रिप्लाय येताले आनी आय यूज टू शेअर इट विथ द पीपल थ्रू द मिडिया इमिजिएटली. सो हातून खुबशे आमचे जे स्कॅम्स आसा आनी कितें कॉन्स्पिरसी आसा तातूंत ओपन जाता. इवन आमच्या सरकारान हांगा इन असेंब्ली फटी मारल्या थंय सान यू गेट द करेक्ट आन्सर. ओके. सो दूध का दूध पानी का पानी. वी मे बी टू आय कन्सिडर मायसेल्फ अलोन सारकें सांगता. हांव नॉर्थ गोवाचे MP कांय ताका डावन करूंक सोदिना. बट वेन आय सॉ आदले 25 वर्सां ताजी नॉर्थाची आनी आतांचे 2 म्हयने 2 सेशन हांवें पळयले. देन आय रियलायज नो आय हॅव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ऑफ नॉर्थ गोवा. ओके. कित्याक आमचेच गोंयकार ते अशें सोडपाक जायना. सो आय स्टार्टेड टेकिंग अप नॉर्थ इश्यूज ऑल्सो. That's why you have taken up the issue of Boma. Boma I have taken. Boma is a unique this की बॉमाचो इशू घेतलो आनी श्री नितीन गडकरीन म्हाका रिप्लाय केलो. ओके. आय वील लूक इन टू इट म्हण. ताका हांवें सांगलें फक्त ते 23 घरां म्हणटा, कोण म्हणटा 4 घरां. एकटे मिनिस्टरान तेन्ना निलेश काब्रालान सांगलें याद आसा, 4च घरां आसात. कोणें सांगलें 23च घरां आसात. इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ हावजीस. इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ बिल्डींग एंड आनी खंय शिफ्ट करतले. व्हेरी इजी टू से दे आर इलिगल. कोण इलिगल, खंयची इलिगल? देर इज अ डिफरन्स बिटवीन इलिगल एंड इरेग्युलर. इलिगल म्हणजे तुजी आतां प्रॉपर्टी आसा, हांव आतां जबरदस्ती लायसन्स आसतना बांदलें. बट ही घरां आसा प्री पोर्चुगेज टायम, 80-90 वर्सां जालीं. यू कॅनॉट कॉल देम इलिगल. तेन्ना तितली जाणवाय नाशिल्लें, शिकप नाशिल्लें. तांकां खबर नाशिल्ली बाबा वचोन हें लायसन्स घेवपाक जाय, हें रेग्युलर कागदां करपाक जाय. आमचेच गोंयकार ते. सो यू हॅव टू हॅव अ प्रोसिजर हाऊ टू रेग्युलरायज दोज हाऊजीस. दुसरें थंय 4 टेम्पल्स आसात. जेन्ना हांवें लेटर बरयली श्री नितीन गडकरीक, हांवें सारकें देवलां ह्या देवळान ही डेटी आसा, ही डेटी आसा, कशे लोक मानतात तांची नांवां बरयल्या. थंय रयण आसा भितर. यू कॅनॉट जस्ट कितें म्हणटा ते डॅमेज द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर, इट्स अ सेंटिमेंट. सेंटिमेंट भावना हें आसा ताजेर. सो ही इमिजिएटली रिप्लायड आय वील लूक इन टू इट. सो एक ऑपोजिशन MP द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवे रिप्लायज इमिजिएटली. कित्याक इन डिटेल बरयल्लें हांवें. जाल्यार ह्या सरकाराक तांकां सांगपाक कितें जालां, बिकॉज इट इज नॉट तुका रॉकेट सायन्स नाका, तकली फडपाची गरज नाका. हांवें ताका सांगलां रिजनल प्लॅन पळय आसा तातूंत बायपास दाखयला. तो बायपास करीत जाल्यार सगळ्यांची घरां सेफ जालीं, ही 4 देवळांय सेफ जालीं. इट इज नॉट जस्ट टेम्पल. थंय हें आसा, थंय पोंड आसा, लोक न्हाता, थंय देवळान येता, सगळें हें आसा. इट इज मच मोर देन जस्ट सेईंग अरे टेम्पल म्हटलें न्हू. इट इज आवर हेरिटेज. ओके. या आनी प्लॅनिंग करता आसतना हेरिटेज म्हण ती लक्षात दवरपाक जाय, बिकॉज आमचें मूळ तें. एक्झॅक्टली. आनी हे कोण प्लॅनिंग करतात, कोण भायले हाडटात, सर्वे करतात. इधर से जायगा घर तोडेगा. अरे तशें जायना. आमच्या गोंयकारांक कन्सल्ट केला. कॅप्टन सेम इश्यूज नाव आतां बोरी जो आमचो ब्रीज आसा न्यू हे ताका तो अलायनमेंट दाखयला ताका लागून जाता. आनी थंय तशेंच हें आसा तें म्हणटा की यू हॅव आनीक जागो आसा दॅट फ्रॉम देर यू कॅन हॅव युअर हे ब्रीज. मेन म्हणटा एक तुयी मानतलो हांवूय मानतलो बोरयेचो ब्रीज सद्याक वीक जाला सारकें. आनीक थंय नवो ब्रीज जाय. सो हे हाचेर कशें हांवें हाचेरूय
मॅटर रेज केली विथ नितीन गडकरी आनी म्हाका रिप्लाय केलो रोखडो. तातूंत हांवें डिटेल्ड हें दिलां. म्हजें स्टार्टींग लेटरीन हांव सांगता आमकां ब्रीज जाय. हो ऑलमोस्ट 40 इयर्स जायत आयलो, वीक जाला, ब्रीज बेगीन बांद, ताजे लेफ्टाक रायटाक ऑर वॉट एवर यू डू. बट हांवें सांगलां तो पळय अलायनमेंट दुसरो आसा अप टील वेर ना, स्क्रॅप इट, आमकां नाका तो कित्याक जाय? कित्याक नाका? हांव कितें म्हणटा, ऑलरेडी ट्रॅफीक वता थंयसान. मडगांवच्यान जो आतां पळय नॅशनल हायवे येतलो काणकोणसान मडगांवसान इट वील गो. हो पळय बांदता केन्ना म्हणटा खाजनांसान शेतांसान 3,500 लोक आपणाचे पट चलयता त्या खाजनाचेर आनी शेतांचेर. तुमी म्हणटा एक्विजिशन एक्वायर करता आनी पयशे दिता. जेन्ना हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी लेटर डिटेल्ड लेटर बरयली, almost 600 people from that village with their signatures approached me and I took up the matter, raise केलें आनी ताका ब्लॅक एंड व्हायटान दिलें. ताच्या ऑफिसान वचून एक्सप्लेन केलें and he replied he is having a relook at it आनी it looked he has put it on hold because स्क्रॅप कर म्हणलें, ब्रीज बांद तूं, बाकीचो अलायनमेंट स्क्रॅप कर, आमकां नाका तो. ताचो कांयच जस्टिफिकेशनूच ना तो कित्याक हें पळयता. नाव 4 दिसांनी सुभाष शिरोडकर WRD ताजे अंडर आसा, तो 4 दिसांनी स्टेटमेंट दिता, वी वील एक्वायर एंड हँड ओवर टू सेंटर. पळय हातून दोगांय भितर आय एम नॉट सेईंग ही इज ऑल्सो इनवॉल्व, नितीन गडकरी इज ऑल्सो इनवॉल्व. तो म्हाका सांगता सिन्स द मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑफ साऊथ गोवा इज तो आपणाचे हात वयर करता. आय वील लूक इन टू इट, आय वील गेट इट एक्झामिन. ताजेर तो फुडें वचना आनीक मागीर तो कांय करिना, ते एक्वायर करूंक जाय. 4 दिसां नंतर सुभाष शिरोडकर स्टेटमेंट वी वील एक्वायर म्हणटा. म्हणजे आमी जे म्हणटा न्ही भायलो चोर कसो आयलो, एक म्हणणी आसा घरचे बेदी भायले चोर. बरे हम एक्वायर करके आपको देंगे सर, मेरा कुर्सी संभालो, मुझे मिनिस्टर रखो, हाँ हमारा खजान खेती ले लो, कुछ नहीं लेकिन मेरा कुर्सी, ये प्रिंसिपल चलना. So what is your main fear? Our own ministers and MLAs who are there are sold out. त्या खातीर 8 जाण व्हेल्ले कित्याक? So that weaken the opposition. Okay. Opposition आसपाक दो आमचे पळय opposition MLA आसा, they are doing an excellent fight. I am also their voice there in parliament. Okay. But हे पळय आमचे ओन घात घेतात आमचे. So the alignment तुमचो हे कित्याक? Do you feel that it is असं एक हे आता की coal transportation coal transportation. See, why did he tweet some days back that it will be linked up till Mormugaon Port? It is already linked. तुम्ही ऑलरेडी तो बायपास बांदलेलो, हायवे बांदलेलो बायनाच्यान ड्युरिंग आमचो लेट श्री मनोहर पर्रीकाराच्या टायमार. ते बायनासान तो बायपास करून सारको मोर्मुगांव पावयलो, डिकंजेस्ट केलो. थंयसान डायरेक्ट वेर्ना येता. वेर्नाच्यान पयलो कितें जातालो, तो कोळसो आर्ले येतालो थंयसान आनी लोवतलीच्यान वतालो. आतां तुमी तो मिसींग लिंक केलो थ्रू एंड थ्रू. इंडस्ट्री वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा पळय थंयसान लोवतली हाडलो. वाय? इट वॉज फॉर कोल. नाल्यार कोळसो थंय वेचो पडटालो त्या सायडींतलो. अजूनय कोल वेता. दॅट इज वाय द 3 लिनियर प्रोजेक्ट पळय डबल ट्रॅकिंग रोड एक्सपान्शन इज दीस. ओके. रोड एक्सपान्शन हे सगळे पळय हायवे बिवे सगळे अलायनमेंट जाता इज दॅट पार्ट ऑफ दॅट लिनियर प्रोजेक्ट. वन इज रेल्वे, एक रोड म्हणटा तो हो, आनी थर्ड म्हणटा तो तामनार. दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस बिकॉज वी हॅव पर्रीकार इज ऑन रिकॉर्ड एंड देन निलेश काब्राल वेन ही वॉज पावर मिनिस्टर आय हॅव दोज व्हिडिओज. तांचे प्रेस कॉन्फरन्स म्हणटा वी हॅव गॉट एक्सेस पावर. सो तुमी कित्याक तामनार हाडूंक सोदतात? इवन दॅट CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी अपॉइंट केल्ली सुप्रीम कोर्टान ताणें पासून सांगलें आमकां ते नाकाच म्हूण. देर आर एक्झिस्टींग लायन ताजेयल्यान हाड तूं म्हूण. इतली तुमी झाडां कापलीं. सो दीस इज अ बीग कॉन्स्पिरसी, 3 डायमेन्शनल अटॅक ऑन गोवा. आमची पळय अस्मिताय आसा. कितें अस्मिताय? आमचे संस्कृती, आमची भाशा, आमची झाडां पाडां सगळें न्हंयो ह्यो आमची
अस्मिताय. कॅप्टन, एक सद्याक एक आर्ग्युमेंट फ्रॉम दीस ट्रक ओनर्स आसात, तांचे कडल्यान आतां आमी ट्रक घेतले बिकॉज मायनींग चलतालें, ताका लागून आमी घेतले, मायनींग बंद जालें. आतां कमीत कमी आमकां कोलाचें ट्रान्सपोर्टेशन मेळटा. सो जेन्ना आमगे मायनींग सुरू जाता तेन्ना इट्स ओके, पण तितले पसून आमी हें करतात असो हे आसा. सो पळय, कोल ट्रान्सपोर्टेशनान आनी ते ट्रक हायर करपाक एकटो बिट्रेयर पळय गेला त्या सायडीन, तो कंट्रोल करता. ओके, तुम हमको इतना पैसा दे दो, तुमचो ट्रक आमी लायता कोलाक म्हणून. तुजो शेजारी हय. आतां काल ताजोच एकटो सपोर्टर तो फुटला, तो सांगतालो अरे म्हणपा लागलो तो 5,000 पासून घेता म्हणून. ओके, म्हणजे ह्या लेवलाचेर आयला. हय, 55 crore पावूना ताका, ह्या लेवलार आयला. ओके. पण ते सोड. सो मायनींग हांव सदां सांगता, मायनींग कॅनॉट स्टार्ट. आमी म्हणटा मायनींग स्टार्ट करा न्ही, मायनींग वील नॉट स्टार्ट. वाय? जेन्ना मायनींग स्टार्ट जातलें, तो मायन ओवर पळय आसा, आयर्न ओर आसा, तो मोर्मुगांव पोर्ट्रसान हाडपाक जाय, वीच इज नाव MPA, मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी. थंय ज्यो बथ आशिल्ल्यो, बथ 5 ती 5A जाली, 6 आशिल्ली ती 6A जाली, मागीर 7, 8, 9, 10 बार्ज बथ, मागीर क्रूज टर्क, हे सगळें पळय आसा. आनी काडून जिंडालाक 5A आनी 6A जिंडालाक दिला. ओके, थंयसान कोल येता, कोल वेता, स्टील वेता. 7, 8, 9 हे सगळे मदीं वेदांता कडेन आशिल्ले. वेदांताचेर म्हाका दिसता कोणें बंदूक दवरलें, हे 2 जाण आसा गुजराती, आनी ताणें सांगलें आपणाक बत नाका, ती काडली आनी अडानीक दिली. ओके, ते सगळें हे खोल पळय हाडपी मोदीचे पळय मित्र आसा तांकां दिल्या. सो ते कोल हाडटा. थंय आतां आयर्न ओर हँडल करपाक जागोच ना. इक्विपमेंट आशिल्लो आदीं, जो आयर्न ओर हँडल करतालो तो डिसमेंटल करून खंय गेलो, खंय डिस्पोज जालो, कांयच खबर ना. ओके, दॅट ऑल्सो इज अ कॉन्स्पिरसी. सो आय हॅपन टू बाय चान्स एक दीस चुकून एकटो बरो व्हडलो मायन ओनर मेवलो, कोणें म्हाका इंट्रोड्यूस केलो, हो मायन ओनर म्हणून. हांवें म्हणलें नांवूच आयकल्लें. सो हांवें म्हणलें, तो म्हणपाक लागलो हां यू आर कॉन्टेस्टींग इलेक्शनाच्या टायमार. आय सेड येस सर. आनी उलोवपाक लागलो. हांवें ताका सांगलें सर वायट धरनाका म्हणलें, मायनींग तर स्टार्ट जायना तें तुमकां लागून म्हणलें. यू मायन ओनर्स आर रिस्पॉन्सिबल. तुमी म्हणे इतलीं वर्सां आनी लाखाच्या लोकांक जॉब दिले, मायनिंगेन सगळें जालें. आनी जेन्ना आतां कोल लॉबीचो एटॅक जाल्लो आसा, तुमी ओगी आसा. तुमी कित्याक ओगी आसा? तुमी म्हणे ह्या सरकाराचेर प्रेशर हाडपाक जाय. कित्याक कितले ट्रक ओनर, कितले लोकांनी गाडयो घेतिल्ल्यो, टॅक्सी घेतिल्ले, गाळे घाल्ले, ते सगळें नश्ट जावन गेले, रिणान बुडलेले आसा. हू कॅन ब्रिंग देम आउट? वाय मायन ओनर्स आर क्वायट? वी आर देर टू मेक नॉयज, वी आर मेकिंग नॉयज. तुमी ओगी आसा. यू पुट प्रेशर न्हू. एकटो असो मायन ओनर आसा तो सरकाराक सांगता तूं केन्ना स्टार्ट करता मायनींग. ओगी आसा ते. सो समटायम्स आय वंडर. इवन तुम्ही म्हणटात की इवन मायनींग स्टार्ट जाल्यार पसून तो घालतलो खंय, ट्रान्सपोर्टेशन कशें जातलें? कोल बंद करा न्ही. दॅट इज वाय वी आर सेइंग स्टॉप कोल. ऑटोमॅटिकली मायनींग स्टार्ट जातलें. ओके, सो इट्स अ कॉन्स्पिरसी. हे कितें म्हणटा सुप्रीम कोर्टान बंद केलां. सुप्रीम कोर्टान बंद करूंक ना. सुप्रीम कोर्टान सांगलां डू लिगल मायनींग. सुप्रीम कोर्टान परमिशन पासून दिल्लें. जो ओर काडलेलो तो तुमकां आतां तुमी विकपाक जाता, ऑप्शन करा. बट सेंटर इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग द बिकॉज मित्रो पळय म्हणटा, ताचे मित्र कोण? जिंडाल आनी अडानी. आय विल गिव यू सिंपल एग्जांपल. 25 डिसेंबर 2016 तुमकां याद आसतली, आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया आनी खंयच्या कंट्रीचो टूर कवर करून इंडियेक येतालो. म्हाका दिसता अफगानिस्तान खंय गेल्लो तो. आनी सडनली तो आमकां जे पेपराचेर वाचूंक आयिल्लें, मोदी डिसायड्स टू लँड इन पाकिस्तान एंड प्लेन लँड्स इन पाकिस्तान. ताका रिसीव करपाक कोण आशिल्लो? जिंडाल आशिल्लो. जिंडाल पाकिस्तानाक प्रायम मिनिस्टराक रिसीव करपाक? इट्स अ फॉरेन कंट्री. सेकंडली आय कम फ्रॉम आर्म्ड फोर्सीस. हांव तुका स्पश्ट करून सांगता, तूं येता खंयच्या कंट्रीनसान, यू मे बी प्रायम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नाल्यार कोणूय जावं, तुज्यान डिसायड करूंक जायना हांव लँड जातलो म्हूण. द एअरफोर्स वील शूट यू डावन. ताका 3-4 म्हयने पयले प्लॅनिंग जाता. अमक्या कंट्रीचो हेड ऑफ स्टेट येतलो, अमक्या दिसा येतलो, ताका खंयचे हायट दितले, खंयची रूट एप्रूव्ड रूट दितली,
खंयच्या एअरपोर्टार लँड जातलो, खंयच्या टायमार लँड, हें सगळें आसा. इट इज नॉट दॅट प्रधानमंत्रीचे तकलेन आयलें हांव लँड जाता, थंय बिरयानी खावन आयलो तूं. सो यू मीन टू से इट्स अ प्लॅन टू प्लॅन्ड. हे सगळे इनवॉल्ड आसा आनी आमी लोकांक ते फटयतात. सो आतां कॅप्टन आमचो वेळ काबार जायत आयला. सो हाजेर एक म्हणटा ते हे जर सगळे आतां कोल बंद करपाक जाय, हे करपाक उपाय कितें? पळय, वी वील फायट इन द पिपल्स कोर्ट एज वेल एज द लिगल कोर्ट. ओके. सुप्रीम कोर्टान जेन्ना गोवा फावंडेशन गेल्ले, तांणी ती CEC अपॉयंट केली, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी. ते आयले, दे वेंट अक्रॉस गोवा, मोले सान सगळ्याक गेले आनी तांणी सांगलें दीस डबल ट्रॅकिंग इज इकॉनॉमिकली नॉट वायबल. आनी ते गोंयांक कांयच फायदो ना, कित्याक हो कोल गोंयांक नाका, हो कोल वेता कर्नाटकाक आनी सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्रा. So Goa is serving just like a corridor only. कॉरिडोर. गोंय तुमकां तर कर्नाटकाक व्हरपाक जाय, थंय दुसरे पोर्ट आसा न्ही, मँगलोर आसा, बेलारी आसा, हे सगळे पोर्ट आसा, तुमी थंय व्हरा न्ही. दुसरें, एज पर द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट, तांणी एक डिसिजन घेतलें, जो हजार्डस कार्गो आसा तो इस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हँडल जातलो म्हणून. तुमी तर आतां मॅप पळयशात, पेन्युन्सुला पळयशात जाल्यार इस्टर्न कोस्ट म्हणजे ओरिसा आसा आनी त्यो त्या सायडीन आसा, थंय यू कॅन हँडल. आतां याद करा तुमी, अडानीन एक पोर्ट घेतलो, ताका पोर्ट घेतलो की दिलो खबर ना, एट अ थ्रो अवे प्रायस, कृष्णापट्टणम पोर्ट. तो कृष्णापट्टणम पोर्ट अदानी कडेन आसा न्ही, ऑस्ट्रेलियासान कोल येता तो पयलो कृष्णापट्टणम पोर्ट पावता. तुमी सकयल येवन सारके सावथाक येवन परते एमपीटीन कित्याक येता, कृष्णापट्टणम पोर्टाक तुमी अनलोड करा न्ही, तुजो पोर्ट तो. Why they are not doing that? Exactly. Why you are destroying Goa? But why they are not doing that? Because there was a study carried out. It says if you bring the coal, combination of रेल एंड सी, जाल्यार तांकां एका टनाचेर 8 रुपया सेव जाता. ओके. पर टन फ्रेट चार्जीस पळय आसा, म्हाका दिसता ते 2400 एंड कितले 98 आनी दुसऱ्या हातून येता 2490, 8 रुपया. बट तूं तर ते सॉरी 48 रुपीज पर टन. 48 रुपीज, 2400 एंड 2450 डायरेक्ट येत जाल्यार, म्हणजे अशें सॉरी रेल सी एंड अगेन डबल ट्रॅक. ओके. And if you get it directly by rail, it comes to 2498, म्हणजे 48 rupees save जाता per ton. The 48 rupees, if you multiply by 136.1 million tons, it becomes a profit for Adani. Okay. कित्याक इन्व्हेस्टमेंट कोणे घाला, हे 6,000 कोटी पळय घाले ते तुजे आनी म्हजे टॅक्स पेयरांचे, आमचे सगळे टॅक्स पेयरांचे. ते पयशे घालून तुम्ही डबल ट्रॅकिंग, एंड इट डज नॉट स्टॉप एट डबल ट्रॅकिंग. आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा, इट वील गो टू द 4th ट्रॅक. आय कॅन टेल यू ऑन रिकॉर्ड, ऑन कॅमेरा, जागो खंय आहा. कित्याक जो पळय सागरमाला रिपोर्ट आसा तो फूल स्टडी केला, कोणे रिलीज केलो, प्रधानमंत्री, ताजेर बरयल्लें आसा 3rd आनी 4th ट्रॅक आसा. मागीर आमी सद्या 2nd ट्रॅकाक फायट करता नाका म्हण, हें सगळें प्लॅनिंग आसा. सो दीस इज द प्रॉब्लेम. आमचें आतां हांवें म्हणलें मायनींग बॅन जाल्लें, अग्रिकल्चर नॉट डुईंग वेल, बट अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट एंड द ऑफिसर्स आर डुईंग एक्सलंट जॉब टू प्रमोट. एकूच उरला म्हणटा तो जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनायज सेक्टर म्हणटा तो टुरिजम. सरकार सांगता 4,30,000 लोक ताजेर डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट डिपेंड आसा. हांव म्हणटा एटलीस्ट 6 लाख आसा. बट वी वील गो बाय द ऑफिशियल फिगर्स. टॅक्सी चलयतात, मोटरसायकल चलयता, रिक्षा चलयता, गाड्यांचेर ते करून रस आमलेट आनी कितें भाजी पाव विकता, ताजेर पोट चल्ले. कित्याक सरकारा कडेन जॉब दिवंक जायना. जॉब जाय जाल्यार पयशे दिवचे पडटा. एगेन स्कॅम. कोणें शॉपांक हाडली धाकटी. अशें करून करून तूं तर टुरिजम अफेक्ट जायत बिकॉज ऑफ कोल.
कित्याक लोक आयज कित्याक येता दिल्ली आतां पळय पोल्युशन आसा तो दिल्ली पाटी आमी कित्याक म्हणटा तांकां फक्त घरां जाय गोंया येवपाक कित्याक टू एस्केप फ्रॉम दॅट पोल्युशन बट यू आर नाव इंट्रोड्युसींग पोल्युशन थ्रू कोल कोण गोंयकार कोण टुरिस्ट येतले हे पळयचे 4.5 लाख डिपेंड आसा टुरिजम तांच्याय पोटार खोट मारतलो प्लस ऑल अटेम्प्ट्स आर दे टू क्लोज डावन डाबोलीम केन्ना म्हणटा ना आमी एलाव करचे ना आनी कितें आय रेज दीस इन पार्लमेंट तो पळय कायदो आशिल्लो दॅट यू कांट शिफ्ट तो कायदो काडलो तांणी ओके सिंपल एग्जांपल दिता कतार एअरवेज वॉज डुईंग एक्स्ट्रीमली वेल एट दाबोलीम तो कित्याक शिफ्ट जालो एंड वेन दे शिफ्टेड जेन्ना प्रधानमंत्री गोज टू कतार टू मीट द थंयसरलो रुलर ताका मीट जाता आनी 8 दिसां भितर शिफ्ट स्टील यू आर कनेक्शन विथ जिंदाल एब्सोल्युटली आतां एअर अरेबिया हांगा लँड जाताले कितले 12:30 कितें एकाक लँड जाताले आनी ते 4 टेक ऑफ जाताले सडनली दे ऑल्सो अनाउन्स शिफ्टिंग टू मोपा टायमींग सेम आसा थंय तुमकां तर ओके दाबोलीचो टायम आमकां सूट जायना मोपाक आमकां न्यू टायम मेवता जाल्यार वेगळी गोश्ट हांगा त्याच टायमार ते मोपा लँड जाता आनी त्याच टायमार टेक ऑफ जाता एज इट वॉज इन दाबोलीम हू इज फोर्सिंग देम टू शिफ्ट हांव एक सांगू मोपा देर इज अ कर्स ऑफ द पीपल त्या लोकांक तुमी फटयल्या शेतकामत्यांक पेडणेकारांक फटयल्या तांचें कॉम्पेन्सेशन दिवना यू ट्राय युअर बेस्ट यू वील नॉट बी एबल टू क्लोज दाबोलीम दाबोलीम वील बी द फायनल फेस ऑफ सो ह्या हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात एक तुमकां आतां कळ्ळें आसल्या चर्चेंतल्यान की गोंया मुखार जर आमी दिसले की हे प्रश्न आसात पूण ताच्या फाटल्यान आनीक मल्टिपल प्रश्न हे आसात फ्रस्ट्रेशन आसा म्हणजे दिसता ते डबल ट्रॅक न्ही ताच्या फाटले मल्टिपल इफेक्ट्स आसतले हे आसतले आनी हातूंत हाजे खातीर सगल्यांनी आतां एक जावपाक जाय की गोंय पयलेच कॅप्टन आमचे येदो असो जागो तो तातूंत भितर 4 ट्रॅक 5 ट्रॅक जर जाले जाल्यार आमचे कडेन जागो कितलो उरतलो तो प्रश्न आसा आनीक आतां जर तुमी म्हणटा तशें भायल्यांनी जर येवन हांगा जर बिल्डिंगो बांदल्यो जाल्यार गोंयकार रावतले खंय हो प्रश्न आसा सो हाजेर सगल्यांनी गंभीरतायेन विचार करपाक जाय आनीक म्हाका दिसता की लोकां परस जे कोण निवडून आयल्यात जे कोण लोकप्रतिनिधी आसात तांणी चड गंभीरतायेन हाजेर विचार करपाक जाय आनीक दॅट इज वाय वी आर फायटींग एगेन्स्ट भुतानी येस आनीक लोक ज्या प्रमाणे जर रस्त्यार आयल्यात त्या पळयल्यार दिसता की आतां लोक गोंयचे लोक अशे आतां पयलीं भशेन थंड रावचे ना हे आतां जाल्यार सो दीस कॅन बी द वॉट यू कॉल दॅट ब्लेसिंग इन द डिसगायज म्हणटा तशें लोकांनी जर खंयच्याय उजो लागलो ऑलरेडी हय आनी कॅप्टन तुका खबर आसतलें जर आमचो केरी आमचो ड्युपॉन्टाचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट ड्युपॉन्ट एट दॅट टायम वॉज सामकें जगातली एक व्हडली कंपनी ती जर बंद जाता जाल्यार असले SEZ हय बंद जाले सो एक निमाणे कडेन होप की गोंयकार जर फुडें आयले जाल्यार गोंय सांबाळटलो जाल्यार गोंयकारांच फुडें येवपाक जाय आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक जाण मागीर तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं ताका निमाणे कडेन आपलें घर आपली भूंय आनी आपले हे आसतले पक्षा परस ताका चड मोग आसतलो आनी म्हाका दिसता ताका लागून जर अशें जालें जाल्यार अक्रॉस आमचे पक्षाचे हे करनासतना लोक रस्त्यार येतले अशें दिसपाक लागता आनीक ऑलरेडी हे सांकवाळे जाला सुरू कारण थंय फकत काँग्रेसीचे किंवा बाकीचे आसा न्ही इवन BJPचे आसा ते पसून फोरफ्रंट येवन ओपोज करपाक लागले सो दीस इज आय थिंक गोंयकाराक जाग येता अशें जर आसलें जाल्यार बरी गजाल आनी तुजे सारके जर मनीस तांकां जाग हाडटात जाल्यार ताजींतले आनी बरें हें नासतलें तुका ह्या हातूंतल्या माध्यमांतल्यान एक उतर दिता असलें जर गोंय सांबाळपाचें जर कितेंय काम आसलें आनी आमकां उलो मारलो जाल्यार आमी तुजे बरोबर आसतले इतलेंच म्हणटा आनी ही चर्चा थांबयता कॅप्टन देव बरें करूं आनी आमचे जे पळोवपी आसा तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV